देवाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां माये मोगाचो येवकार. हे भावार्थाचे वरस आयज 5वें नोव्हेंबर आनी आमचो विशय भावार्थाचें जिवीत भ्रश्ट समाजान प्रमाणीत. भावा भयणीनो, हालींच्या वर्सांनी आमच्या देशान आमच्या बिगडलेल्या भ्रश्ट समाजाचेर खूब नदर पडूंक लागल्या. भ्रष्टाचाराचो किडो आमच्या समाजाक पकडटा. तो पळोवन ताचेर आड उपाय समाजीक सेवक सुचोवंक लागल्यात. असल्या भ्रश्ट समाजान आमचे क्रिस्ती आपोवणे प्रमाणीतपणान आमी जिवंक ह्या मिसान खेरीतपणी बापा लागीं मागुया. आनी कल्पना मतींत धरून सबार फावटी म्हाका कित्याक पडला असलो विचार करून बरें करूंक जातालें तें सोडून दिल्ल्या खातीर असल्या दुसऱ्या पातकांचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पुर्भिदार देवाक आनी तुमकां मागणीलो म्हजो गिन्याव चालून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट जातारूच आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत रायमन सदांच सांगपाक मारी सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां मागणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करातून प्रार्थना मागता. सोर पुर्भिदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवा आमच्या बापा बागीबोन फ्रांसीस शावेराक सोगले तुजे पवित्र सोबेचो श्रेष्ठ गवळी तुवें नेमलोय आनी शेगुणांनी आनी जाणवायेन ताका प्रकाश बरीत केलोय. हे व्हडट्या गवळ्याक आमी आयज संतोशान वंदिता आनी तुजे उजीर खोतखोतीत मोगान लासूंक आनी मनशा मुखार बऱ्या खोज्ञांनी पळजोडूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. प्रभाशणीच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवान आनीक व्हड खुणां पळयली आनी 7 देवदूत 7 कास्ती घेवन आसले. ह्यो निमाण्यो कास्ती, कित्याक तांचे वरवीं देवाचे
रागाची शिरोण सोंपातली तेन्ना कोंचेचो आनी उज्याचो एक दोर्या कसो हांवें पळयलो आनी मोजाकीचेर आनी तिच्या मुर्त्यांचेर आनी तिच्या नांवा बदलेक दिल्ल्या आंकड्याचेर सोयत वेलें तांकां कोंचेच्या दोर्या सोरी उबी आसलोली हांवें पळयली देवान दिल्ल्यो किन्नऱ्यो घेवन ती देवाच्या चाकरा मोजेसाचें आनी मेंढऱ्यांचें गीत गायताली सर्वेस्परा सर पदवेदार देवा इतली व्हडली आनी विचित्र तुजी कर्तुत्वां राष्ट्रांच्या रायाक इतल्यो प्रमाणीक आनी सदेवून सगल्यो तुज्यो वाटो सर्वेस्परा तुका कोण भियान आसाय तुजी तूस करिनासतना कोण रावत कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुजी प्रमाणीक कर्तुत्वां सगल्यांक ठावी देखून सगळीं राष्ट्रां येतली आनी तुका नमस्कार करतली देवाचें उतोरें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा तुजी कर्तुत्वां कितली अजेपाची सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा तुजी कर्तुत्वां कितली अजेपाची सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केली चोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान सयत व्हरून सोडवून दिली आमचो जबाब सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा तुजी कर्तुत्वां कितली अजेपाची इस्रायलाचे कुळये थंय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली जबाब सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा तुजी कर्तुत्वां कितली अजेपाची दर्या तोल उपट बोल्ला दर्याची गास आयकूंक दी रितूंक वसता दिव्यांनी तांचोय आवाज आयकूंक दी नदींच्यो ताळयो पेटून पर्वत आड्डून संतोशान जबाब सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा तुजी कर्तुत्वां कितली अजेपाची सर्वेस्पर पळे आयलो आख्खे पृथ्वीची तो मनसुबी करूंक आयला मनशाची नीट करतलो आनी सोम्या स्पर्शांची न्यायीन सोडटी जातली सोडटी जबाब सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा तुजी कर्तुत्वां कितली अजेपाची उद्गाराक सगळीं उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्ल्यान वेतालो थंय जाकेव नांवाचो मुखेल दंड वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो
जेसू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोठो देखून लोकांचे केटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेसू तेवशिल्ल्यान वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेसून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हटलें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, तूं आयज म्हाका दोंगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हडे कुशीन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन लोकान सगळ्यांनी गुडगुडून म्हटलें, पातक्या मनशागेर रावूंक गेला मरे हो. नीट उबो रावून जाकेबान म्हटलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गोरिबांक दितां. जेजून ताका म्हटलें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर साणलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बेतीच्या मोगाळ भाव भयणो, एक पावटी खंय संवसारांतले व्हडले व्हडले मनीस जावं मिनिस्टर्स, लिडर्स, प्रायम मिनिस्टर, तशेंच धर्मीक फुडारी, सामके बिशप्स एकठांय आयले आनी तांणी खंय एक सभा, एक जमात घडली